कितें जालें तें फुडें सांगता। हांव पयर 12:30 बोरये बेतोड्या पावसान गाडी टायरा कडेन मातशी चिकला जाल्ली, सो मातशें हांवें ती क्लीन केली, बरी ब्रशान घासली। आनी तुमकां टायर जर अशें क्लीन करता जाल्यार एक स्पेशल स्प्रे मेळटा, तो मारतकीर ऑटोमॅटीक निवळ जाता। फक्त स्प्रे मारपाक जाय। तसोच आयज हो व्हिडिओ काडपाक कारण म्हणजे टू व्हिलर केन्ना बंद पडूंक शकता रातच्यो, रातची भोंवूंक वयतना खंय दिसाच्यो। सो रातचे तुमकां खंय रानान बीन तुमकां मॅकानीक मेळपाना किंवा खंय नेटवर्क आसना। सो ते खातीर तुमी कितें जालें तें फुडें सांगता। हांव पयर 12:30 बोरये बेतोड्या बायपासार येतालो, ते अकस्मात बंद पडली। कोणाचो फोन लागना जालो। मागीर ट्राय केली, ओपन करून पयली, सीट काडून मागीर ओपन करून पयली जाल्यार कार्बोरेटरा कडेन मातशें फ्यूल लायनी प्रॉब्लेम आशिल्लें। तें ओपन करून मागीर सारकी केली, गाडी स्टार्ट जाली। ह्या हितून तुमी बीन मातशी मॅकानिका कडल्यान बेजीक नॉलेज स्कुटरीचें शिकपाक जाय। कार्बोरेटर किंवा स्पार्क प्लग बाकीच्यो गजाली आसता त्यो बारीक बारीक शिकपाक जाय, जेणे करून तुमी खंय तुमकां कोण हेल्प मेळना जाल्यार तुमी मागीर ओपन करून गाडी चालू करूंक शकतात। सो अशी बारीकशी नॉलेज तुमी मॅकानिका कडल्यान शिकपाक जाय, जेणे करून मागीर गाडी स्टार्ट जातली। सो ओवरऑल पळोवपाक गाडी मायलेज तितली दिना, पूण जर तुमकां एकच स्पिडीचेर ती हायवेचेर बी मायलेज एकदम गाडी बरी दिता। आनी पावर बरो आहा गाडयेक, बरी ओल्ड गाडी। सो एक टायमार बरी गाडी आशिल्ली आनी आतां सद्याक कंपनीन मातशें तेजे लूक फुडल्यान चेंज केल्लें आसा। सो अशेंच व्हिडिओ तुमकां खातीर काडूंक दिसलो। सो तुमी बीन खंय तुमचें टू व्हिलर बंद पडलें जाल्यार मागीर तुमकां खंय तरी रिपेर करूंक मेळटलें, रातचें बी खंय बंद केलेलें। सो हो व्हिडिओ तुमी तुमच्या फ्रेंड्सां मदीं शेअर करात।